स्पीकर सर, मंत्र्यान आता उत्तर दिले की मॉडल चेक पॉलिसी हैज नॉट कम आउट म्हणून. So it has not come out as yet. So that means calling attention has no value. तुमचे भितर फियर एंड एंग्जायटी आहा, ती फियर एंड एंग्जायटी आसपाची गरजूच ना अशें मंत्री सांगूंक सोदता अशें दिसता रिप्लाय जर वाचली जाल्यार. आता स्पीकर सर अशें आहा, I will rephrase this. Reportedly there is a model check policy, and that reported model check policy is causing fear and anxiety. स्पीकर सर, आता हातून इश्यूज आहा. मंत्र्यान म्हणलें की सगळ्यांचे एकूच भशेन आसतलें म्हणून. हांव नकळो म्हजें कशें आसतलें तें तुका कशें कळ्ळें तें. पूण आय शेअर अ सेंटिमेंट दॅट मिस्टर रोहन खंवटे ऑल्सो शेअर्स, दॅट देर शूड बी अ सिस्टम, that our tourism should be the best tourism in the world. गोंयान स्पीकर सर रिटर्न टुरिस्ट कितलेच येतात, शेकान वचून. एक टायम आशिल्लो 17 हिप्पी कल्चर म्हणटा जेन्ना आयले तेन्ना शेक्स म्हणटा ते मेड गोवा फेमस. सो एक मनीस येतालो ते शेकान वतालो आनी तो परतो येतालो त्या शेकान बसपाक. तो खंय रावूं, त्या टायमार हॉटेलाय नाशिल्ली, कोणाच्या घरान रावताले हाऊस गेस्ट म्हणून. स्पीकर सर, ती परिस्थिती तकलेन धरून शेक म्हणटा ते एक ट्रेडिशनल बिझनेस हे आमी एक्सेप्ट केल्लें आहा. एक्सेप्ट केला, हावजान कितलेदा हें केला, आनी पॉलिसी ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन. सो बेसिकली ट्रेडिशनल शेक्स, आय एग्री विथ माय कलीग, have to be with Goans only. This cannot go into the hands of anybody else. This has to be to protect Goans. आज हांव जेन्ना हांव गोंयकार आनी हें उलयता तेन्ना तुमी म्हणटाले की आमी सगळे भारतीय हें म्हणून तुमकां मेळना. आतां तुमी बील हाडलां की एग्रीकल्चर लँड दुसऱ्यांक दिवचें न्ही म्हणून. तो म्हणटा तें, आमी म्हणटा तें. 1 मिनिट, आमी म्हणटा तेंच की जें रेंव आहा, जी वेळ आहा ती गोंयकारांची, ती भायर दिवंक जायना. स्पीकर सर, प्रायव्हेट शेक्स जी आसात ती ऑलरेडी बायलांच्या हातान केल्या. कित्याक प्रायव्हेट शेकान तुजो कंट्रोल कांय ना. प्रायव्हेट शेक तो जमीन घेतलो तो घालतलो, गव्हर्मेंट हॅज नो रोल इन इट. हू अफोर्ड्स विल पुट अप अ शेक. नाव दॅट पर्सन हू अफोर्ड्स कॅन हॅव दीस मॉडल check of 1 crore. Speaker sir, reportedly a model has been prepared which is based on a monetary value of 1 crore. Now why is a model check not based on a better metric like 100% environmentally sustainable check? अशें कित्याक केलें ना तुमी? Or for example zero waste model check. Why 1 crore? स्पीकर सर, 1 कोटी रुपया जर शेक घालपाचे मनशाक आहा तो शेकान कित्याक घालता? तो धंदो स्टार्ट करता मरे. कोटी म्हणल्यार तुमकां कांय न्ही जालें. आतां ते कोटी म्हणल्यार भंय दिसता. आमी खोका म्हणटात ते आतां खोके, ते तुमी खोक्यांचेच सरकार सो दिसता. हो कळना म्हाका. स्पीकर सर, 1 कोटीचे जर मॉडल शेक येवपाक लागले जाल्यार गोंयकार ते घालपाक चिंततलो पसून कसो? स्पीकर सर, एज पर द पॉलिसी ऑफ 2019 to 22, total number of 359 shacks were sanctioned at both North and South Goa. Accordingly, for the tourist season 22-23, 314 number of shacks have been shown to be allotted to Goan youth. This is a reply given in the LAQ. Speaker sir, jenna 1 koti म्हणटा तेन्ना although Rohan Khawte may not be intending, we clearly get an impression that you are trying to open the door for big corporates in the business of shacks, which is a traditional business, which has to be in the hands of traditional Goans and who don't have that 1 crore. Speaker sir, जेन्ना तूं 1 कोटीचे हाडटा, करोडपती येतलो आनी शेक घालतलो म्हणून सांगता, तेन्ना स्पीकर सर एक जनरल इम्प्रेशन जाता की करोडपती कितें तरी खावयता आनी तो शेक घेता. नाजाल्यार गोंयकार कसो ते खंय पावतलो कसो, ताका पयलींच तूं भिवयता. स्पीकर सर, क्वेश्चन असो आहा की ही शेक पॉलिसी जी मंत्री म्हणटा आपल्यान कन्सेप्च्युअलायज करूंकूच ना, who is in the process of conceptualizing this shack policy? Don't tell me it is the tourism board. If it was the tourism board, shack members are members on it. They have come to us. Photograph has come on the newspaper that they have come and given us a memorandum. And they have got fear and anxiety. That fear and anxiety I am raising in the house. So somebody is conceptualizing this policy. I don't know who, but it is not the tourism board. Speaker sir, अशें दिसपाक मागीर लागता की टुरिझम स्टेक होल्डरांक सरकार आणि टुरिझम डिपार्टमेंट बुली करता.
बुली कित्याक करता सरकार तुमचो आहा. This is not the right impression. This should not be the impression, especially for a person like Rohan Khawte, who is becoming a minister, who has seen the world, who has to understand that tourism is Goa's business. It is the lifeline of our economy. Speaker sir, अशें दिसता प्रधानमंत्री मोदीची फिलॉसॉफी आहा कितें आहा की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. अंडरस्टँड दिस स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रधानमंत्री सदांच सांगता की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. पण तुमचं सरकार कितें म्हणटा, तुमचं सरकार हॅज नो बिझनेस टू बी इन वॉटर स्पोर्ट्स. यू हॅव नो बिझनेस टू बी इन शेक. Government has no business to be in business. You are going against Pradhan Mantri Narendra Modi. Speaker sir, go and look into the past. Tourist hostel gali, कितें जाली, फेल जाली. आतां तुमी ती काडून दिली. हॉप ऑन हॉप ऑफ बसी स्टार्ट जाल्यो, कितें जाल्यो, बंद जाल्यो. बंगी जंपिंग केलें, कितें जालें, खवसलें. हॉट एअर बलून जालें, हॉट एअर बलून बिकम हॉट एअर, नथिंग एल्स. Just disappeared. So I don't want the model check, Speaker sir, to be defined by people who have got no models. Model aspa jay. Speaker sir, बरे expert consultants आणि experienced go and check ownerank बरोबर घेऊन ही शेक पॉलिसी करची. हे आम्ही मंत्र्याक सांगू सोदता. एक मिनिट स्पीकर सर. मंत्री म्हणटा आज सकाळी की कंपिटिशन दुसऱ्या स्टेटींतल्यान वाडला. स्पीकर सर, दुसऱ्या स्टेटींनी म्हणल्यार आमच्या सिंधुदुर्गान बीची आमचे परस बऱ्यो आसतल्यो, पूण थंय सिंधुदुर्गान उगडो शर्ट घालून बियर मारून बसूंक जायना. ते कल्चर ना. ते कल्चर फक्त गोंयांत आहा. स्पीकर सर, ब्रँड गोवा इज वॉट सेल्स. हे भायले येवन शेकां हांगा कित्याक घालूंक सोदतात? कित्याक शेक इन गोवा मेक सेन्स बिकॉज ब्रँड गोवा सेल्स. द बेनिफीट ऑफ ब्रँड गोवा शूड गो टू गोवन्स, कॅनॉट गो आउटसायड. स्पीकर सर, लास्ट सिजनान GTDCन एक पॉलिसी हाडली, जेटी पॉलिसी म्हणून. हांवें ओपोज केल्ली ती स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हियर. पॉलिसी रिसिव्ड ऑब्जेक्शन्स. नाव वॉट हॅज हॅपन्ड टू दॅट जेटी पॉलिसी? appears to have gone into short cold storage. स्पीकर सर, तशेंच हे शेक पॉलिसी जी येवपाची आहा ती जावची न्ही, हो आमचो रिक्वेस्ट आहा. यू टेक इट टू द गोवा टुरिझम बोर्ड, हॅव कन्सल्टेशन, डेलिबरेशन विथ stakeholders who are there, who have been running this business for long. स्पीकर सर, माननीय आमदारान सांगलां की सिनियरिटी म्हणटा ती आसची शेक घालतना. सो सपोज एक मनीस आहा शेक कितल्या वर्सां चलयता, ते मनशाक 10 वर्सां वयर चलयल्ल्या मनशाक कितें तरी कन्सिडरेशन आसपाक जाय. स्पीकर सर, नवे मनशाक हे ताकाय आसपाक जाय. पूण जो इतले वर्सां हो धंदो चलयता, ज्याने आमचो गोंयचो फ्लॅग म्हणटा तो वयर दवरला, एक्सपिरियन्स म्हणटा ती क्रायटेरिया आसपाक जाय. आतां हांव हें सगळें उलयतां तेन्ना मंत्री कितें म्हणटलो, पॉलिसीच येवंक ना जाल्यार ह्यान तूं कितें उलयता काय. सो एज अ रिजल्ट ऑफ स्पीकर सर, रावा, हो सामको इम्पॉर्टंट टॉपीक. सगळें गोंय पळयता आमी, नाजाल्यार असलेच खंयच्या टॉपिकाचेर टायम पास करता. स्पीकर सर, एक क्लियर कट आसपाक जाय. 50% शेकां जे 10 वर्सांचे वयर शेक बिझनेस चलयता तांकां अलॉट जावची. 10% नवे शेकोधरांक दिवची. 40% बिटवीन 1 वर्स आनी 9 वर्स हांकां दिवची. सिवरेज बिवरेज फॅसिलिटी, गव्हर्नमेंटाचो बिझनेस कितें? इज टू प्रोवायड इन्फ्रास्ट्रक्चर. प्रोवायड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. सिवरेज दिया तांकां. बरी शेकां कशी जातली? मॉडल चेक जस्ट डोंट हॅपन लायक दीस जस्ट बिकॉज यू कॅन हॅव द मनी ऑफ 1 crore. इट विल बी वेन यू प्रोवायड दॅट सिवरेज. जो माननीय आमदार म्हणटा ते सारकें आहा, तें जावपाक जाय. ताजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें करतलो तो सरकारान सांगूंक जाय, रेदर दॅन सेयींग कोण थंय बसतलो आनी कोण बसचो ना. थँक्यू स्पीकर.